आदरणीय माणिकराव गावणेकर कोकणी साहित्य शारदेचे उपासक, अणकार, अनुसर्जन, शिक्षण, संघटन अशा माध्यमांतल्यान सक्रिय सेवा आणि देखदिण्या कर्तृत्वाचे दुसरे नाव म्हळ्यारच माणिकराव गावणेकार. सैम संपन्न आणि अनंत ऊर्जित अंत्रुज म्हालात बांदोडे गावात तांचो जन्म. मूळ पांडुरंग नाईक गावणेकार हांचे गोविंद, गिरी आणि राम असे 3 पूत. तातूंत राम नाईक गावणेकार आणि सौ चंद्रभागा नाईक गावणेकार हांचे पूत माणिकबाब गावणेकार. 12 कुटुंबांच्या रासवळ घरांत ते खडले, वाडले. म्हाका जन्म हांगा जालो, पूण आमगेले गावण्या व्हडलें घर आशिल्लें. 12 जाणांचें घर एक कडेन. म्हणटकूच जशी जशी व्हडली जाली बाबा हांगा आयलो, कारण हो जागो आशिल्लो तो आमचो. म्हणटकूच बाबा हांगा आयलो आनी ताणें घर बांदलें. पूण तेदे वेळार आमची तेन्ना ल्हान आसतना परिस्थिती तितली मोठी नाशिल्ली. घराब्यांत आदर आणि धीर विश्वासाची प्रतिमा थल्ली तशी भौशीक जिणेंतूय तांणी आपलेपणाची सुवात जोडली. म्हणून म्हज्या आई कडेन एक गूण आशिल्लो, तिका सदांच लोकांक दीन दिसतालें, आसा तातूंतल्यान दिवप, शेजारी पाजारी सगळ्यांक दिवप, आनी कितें आमल्यो सुद्दां दिवप. आनी आजूय बी तांची ती घरची परंपरा तशीच तांणी मुखार व्हेल्या. एक जबरदस्त गोंयचें व्यक्तिमत्व आणि जाणें शिक्षण क्षेत्रांत मोठें योगदान दिलां त्या मनशे विशीं उलयता बाब माणिकराव गावणेकार, जे आमचे शेजारी आसा. आनी ह्या घराची आनी आमच्या ढवळीकर फॅमिलीची एक मोठी दोस्ती पयलीं पसून आसा. जेन्ना म्हाका कळपाक लागलें 8-9 वर्सांचो जालो, तेन्ना म्हजें ल्हानपण चडशें सकाळच्या वेळार तांच्या घरांत गेलां. 9:30-10 वरांचेर आमी तांचे शेजारीच आमचे जे मास्तर आशिल्ले त्या मास्तराच्या घरा आमी शिकपाक वताले. आनी तें शिक्षण सादारण 3 तासाचें आसतालें. आनी तें केले नंतर आमी सदांच कोणागेर बसताले जाल्यार माणिकबाब गावणेकारागेर बसताले आनी तांच्या घरा बसून च्या, कॉफी खावप, सकाळचो नाश्ता घेवप, अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमी त्या बसून करताले. कला संपन्न अंत्रुज म्हाल राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या कलाकारांचो. बांदोडे नागेशी वाठारांतूय संगीत नाट्य कला ऋतुनी फुल्ल्यो. ते निमतान गिरिजाताई केळेकार, ज्योत्स्ना भोळे या महान कलाकाराकडे ल्हानपणासावन माणिक बाबांचे घरोब्याचे नाते उरले. गिरिजा केळेकर आमचे शेजारी, बरें प्रसिद्ध गायक. मग ते हांगाच बांदोड्यात रावताले. थंय फुडें घर आशिल्लें, देवळा फुडें तांचें घर आशिल्लें. तशेंच ताजी भयण लली म्हणून आशिल्ली. ती लली बिली आमचे बरोबरचे. म्हणटा थंय आमी तागेल्या घरा वचून खेळटाले. बावल्यांचो खेळ. तेजे कडेन बावल्यो बी बऱ्यो आसताल्यो. त्यो बावल्यांचें लग्न बी करप. आमी न्हवरेकाराचे वटच्यान, ताणें व्हंकले वटच्यान, आनी तो न्हवरो बी आमी हाडप. आवय बी गुलाय खरें कितें खावच्या करून दिताले. आनी हांगा व्हडल्योशो शाळा नाशिल्ल्योच. एक पुर्तुगीज प्रायमरी स्कूल आनी त्या वेळार प्रिमियर ग्रावंड म्हणटाले ताका, म्हणजे प्रायमरी पुर्तुगीज एज्युकेशन. कवळें कोणी तरी हायस्कूल घालें, सरस्वती विद्यालय म्हणटाले. थंय आमी चलत चलत 5-6 भुरगे आपले वचप आनी थंय 8वी पर्यंत कशें तरी केलें. 8वी उपरांत मडगांव गेलो. म्हगेली भयण मडगांव दिल्ली. तिजें भागी नरसिंह पै आंगले म्हणून, तिका हांव आत्या म्हणटालो. ती म्हगेली दुसरी आवय. म्हणजे हांव जल्मलो तेन्ना खंय आवय बरी ना जाली आनी सगळो खंय सांबाळ म्हाका भयणीन केलो. फोण्या तळावले हांगा तांची दुसरी भयण रावताली. पालकत्वाचे भावनेन शिक्षणात तिणें पाठबळ दिलें. कश्टांतल्यान ते शिकताले. अदमास 1945 ते 46 काळ स्वातंत्र्याचे वारे नेटान व्हांवताले. एके डिबेटीन माणिकबाब नेटान उलयले, गोंय स्वतंत्र जावंक जाय, भारताचो तिरंगो बावटो हांगा उबूंक जाय. ताळयो पडल्यो, कौतूक जालें, पूण ते आंगलटूच आयले. पुर्तुगेज काळांत
शाळेंत ब्र काडूं जायनाशिल्लें आनी हांव मातसो स्वातंत्र्याच्या विशींचो विचार करपी. मडगांवां एकदां डिबेट जाली म्हणटकीर डिबेट जाली हांव डिबेटीक वयलेलो आनी थंय मोठ्या जोरदारपणान गोंयचें स्वातंत्र्य जावंकूच जाय, गोंयांक स्वातंत्र्य मेळूंक जाय आनी हांगा पुर्तुगेज आसा तांकां धांवडावन दिवंक जाय अशें कितें उलयलो. ते बरोबर बोवाळ गावणेकार अशें उलयलो म्हणजे बोवाळ जालो. बेगीन प्रिंसिपलान म्हाका निरोप धाडलो आनी म्हणून लागलो उलोवपाक यो. हांव प्रिंसिपला म्हऱ्यान गेलो. प्रिंसिपलान सांगलें, प्रिंसिपलाचें नांव आल्मेचें दिसता. आरे गावणेकार अशें उलोवं नाका, अशें उलयलें जाल्यार तुकाय धरतले, म्हाकाय धरतले आनी आमची शाळा बंद करतले. तुका शाळा बंद केल्ली जाय, मागीर तुका शिकूंक मेळचें ना. मडगांवां 18 जून क्रांती दिसा लोहिया मैदानाचेर लोहियांनी केल्लें भाशण लागींच्यान आयकुपाचें भाग्य तसो सुवर्ण अनुभव ताणें घेतलो. म्हागेलें सादारण 15-16 वर्सां वय आसतलें. हांवूय गेलो थंय. हांवें गेलो भाशण दिलें. आमी ताळयो बिळयो मारल्यो. जामावलीकार नाशिल्ली, तिका आनी कोण आशिल्ले तांकां धरले आनी व्हेले तांकां कादेन घाले नंतर कितें तिका च्या बी दिवपाक आमी वताले भुरगे. आमी च्या घेवन वचप हें करप अशें करून ते कार्तेल म्हणटाले तातूंत. आनी त्या कार्तेलार तिका दवरलेली, थंय तिका व्हरून च्या बी दिवप. आनी आमी SSC जाले. गोंयांत केंद्र ना, बेळगांवां लिंगराज कॉलेज आसा तातूंत आमगेले परिक्षा SSCची जाली. ती SSC परिक्षा जाली आनी हांव गेलो मुंबय. धांवपळ आनी संघर्श गावणेकार बाबांची सावळीच जाल्ली. उंचेल्या शिक्षणा खातीर तांकां 1950 वर्सा मुंबय वचचें पडलें. जोडीचें साधन म्हणून नोकरी आसल्यारूच शिक्षण घेवप परवडटालें. तांच्या वडिलांनी तशी नोकरी मेळोवन दिली. 1950 वर्सा उंचेलें शिक्षण आनी नोकरी हांचो सांगोड घालून गावणेकार बाबान मुंबयत जिणेचें नवें पर्व सुरू केलें. नोकरी मेळ्ळी की मागीर रुईया कॉलेजान जॉयन जालो. रुईया कॉलेज तुका हांव अंधेरी रावतालो म्हणटा लागीं 6 वरांचेर म्हाका उठचें पडटालें. एक स्टोवचेर कशी तरी च्या करप, सरळ तुगेलो अंधेरी स्टेशनाचेर येवप, अंधेरी साकून माटुंग्या उतरप, पलतडी तुगेलें रुईया कॉलेज. तेन्ना आमचो धोबी तलाव हेड ऑफीस, थंय तुगेलो म्हगेलो ऑफिसर पळय आशिल्लो ते हेगडे म्हणून. आनी हांव नोकरी करून शिकता म्हणून ताका म्हजी खूब उर्बाय दिसताली. मुंबय तेन्ना 60 कितल्यो गिरणी आशिल्ल्यो. आतां गिरणी सगळ्यो गेल्यो आनी गिरण्याचे तांणी 4 भाग केल्ले. आनी थंय ते कॅज्युअल लेबर पळय धाडपाचें आसता, दिसपट्टे धाडचे पडटाले. हांव स्ट्रिक्टली नेमा प्रमाण धाडटालो. थंय कितलेशेच येताले, कशें करून धाड म्हाका, कशें धाड पयशे. एकट्यान तर पोटलीच पयशांची हाडलेली म्हणजे मुखार दवरली. हांव म्हणलें पयशे एक्क घेना, पयशे व्हर. एकदां अशें जालें, तांणी सगळ्यांनी म्हाका मारपाक थारायलो आनी घे 50-60 मनीस एका बरोबर आयले दाणे. म्हाका जालो भंय. म्हणून फाटल्या दारांतल्यान सामको बेगीन गेलो आनी हेड ऑफीस धोबी तलाव थंय गेलो. थंय हेगडे म्हणून मुगेलो ऑफिसर आशिल्लो, ताणें म्हाका थोडे दीस म्हाका हेड ऑफिसांतूच दवरलो. 1950 वर्साच्या काळांत मुंबयत शिकपी विद्यार्थ्यांनी कोंकणी चळवळ मुखार व्हेली आनी इतिहासीक अशी कोंकणी मंडळाय घडयली. हांव कॉलेजांत आसतना आमी कोंकणी मंडळ काडलें आनी कोंकणी मंडळाक अध्यक्ष बी सगळे काडले आमी. उद्घाटनाक कोणाक हाडपाचो, उद्घाटनाक रवींद्रबाब केळेकाराक आमी हाडलो. रवींद्रबाब केळेकार, सुवंत केळेकार तांकां हाडले. ताणें उद्घाटन बी करतकूच मागीर आमच्यो कांय एक्टिविटी केल्यो आमी. मुंबयतल्या गोंयकारांनी आनी हेर कोंकणी विद्यार्थ्यांनी कोंकणी मंडळां घडयली. तांचे वतीन विद्या नांवाचे वर्सुकी नेमाळे काडले. तातूंत बरयल्ल्या लेखाक तांकां इनामूय फावो जालें. शणै गोंयबाबान चलयल्लो वावर, तांचो साहित्यीक सहवास, रवींद्र केळेकार, डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय अशा आनी हेर नांवां रुपाक आयिल्ल्या कोंकणी फुडाऱ्यांचो सहवास तांकां लाभलो. तांच्याच प्रभावांतल्यान भौमानादीक माणिकराव गावणेकार नांवाचे कोंकणी साहित्यीक अणकार करपी व्यासंगी कोंकणी चळवळीक लाभले.
अशा गुणांचेर आपले नाव आणि व्यक्तिमत्व उबे केल्ल्या माणिकरावांक लग्न प्रस्तावाची जायती थळां आयली, पूण लग्न जातलो तर गोंयचेच चलये कडेन अशें माणिकरावान पयलींच थारायल्लें. लग्नाची थारावणी चलतनाच भारत आनी चीन झुजा वेळार मिलिटरींत नवे उमेदवार घेताले. माणिकरावाकूय ते आपोवणे आयले. लग्न करप काय मिलिटरींत रुजू जावप असो पेच प्रसंग निर्माण जालो. घरच्यांच्या भावनीक आग्रहा मुखार तांकां मिलिटरी सेवेक फाट करची पडली. तांचे इत्से प्रमाण गोंयकार चलये कडेन गोंयांतच लग्न जालें. म्हगेलें लग्न नागेशी जालें. म्हणजे नागेशी साकून वाजत गाजत व्हंकलपणी आमी हांगा हाडली आनी तेदे वेळार ज्योत्स्ना भोळे आनी सबंद वेळ गायत 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 हाडले आनी लोकांक मोठे आनंद दिलो आनी मोठी उमेद जाली. आनी ते लोक सगळे म्हणटाले अशें लग्न ह्या दिसांनी कोणेच करूं ना, अशें जावना. म्हजी घरकान्न पळय आहा पद्मजा माणिकराव नायक गावणेकर, हिजो गूण खरोच घेवपा सारको. तिका दागिन्याचें बी व्हडलें नाशिल्लें. म्हगेलो घोव शिकला हेंच तिका एक मोठो दागिनो आनी ती मोठ्या आनंदान म्हजे बरोबर तिणें संवसार केलो. पूण हांव नोकरी करूनच शिकलां, मुंबई नोकरी करून शिकलां आनी हांगा येतगू BEd आनी MAd नोकरी करूनच केलां. 6 जून 1968 ह्या दिसा साकोडेच्या हिराबाई तळावलकर हायस्कुलांत हेडमास्तर म्हूण ते रुजू जाले. पूण शिक्षक जावचे आदीं नवीन टायम्स 3 म्हयने, राष्ट्रमतान 6 म्हयने अशी पत्रकारिताय तांणी केली. उपरांत मडगांवां भाटीकर हायस्कुलांत 6 म्हयने शिक्षणाचें योगदान दिलें. पिरवळच्या स्कुलांतूय सेवा दिली. कवळ्या स्कुलांतूय शिक्षणाचें काम केलें. कवळ्या स्कुलांत शिकयतना तांच्या वडिलांक अचकीत काळजाचें दुयेंस जालें. तांची सेवा करतना नोकरेक खाडे जावंक लागले. ताका लागून तांची नोकरी सुटली. माणिकराव गावणेकार, जांकां आमी गावणेकार सर म्हणटात, एक अष्टतासांचें व्यक्तिमत्व म्हणप समज जातलें. ते एक हाडांचे शिक्षक. फक्त पगारा खातीर आनी हेडमास्टर पद मेळटा म्हूण ते शिक्षक नाशिल्ले. अजुनूय तांच्या उलोवपांतल्यान वागणुकींतल्यान हो शिक्षक जितो दिसता. शाळेंतलो फळो वापरून 4 भिंती मदलें शिक्षण दिवपी शिक्षक न्ही, तर भुरग्याची सर्वंगी उदरगत जावपा जाय, टोटल पर्सनालिटी जावपा जाय, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जावपा जाय. हाजे खातीर वेगळे वेगळे शिक्षणीक उपक्रमा शिवाय ताजे उपक्रम इस्कॉलांनी आसताले निमणे पर्यंत. खंयची जी फॅसिलिटी स्कुला खातीर आसताली ती रोखडीच आमच्या स्कुलान पावताली. म्हणून फिल्म्स किंवा जे मेळटाले ते दर एक फिल्म आयलें भुरग्यां खातीरचें आमकां मेळटालें. एक हें आशिल्लें की बँड शिकोवन हाडप. टिचर्स वचपाचें तांणी ते पायप बँड शिकप आनी हाडप आनी ती फॅसिलिटी घेतली. ती हाडून पायप बँड हाडून ते मेंटेन करून ते भुरग्यांचे एक बँड तयार केलें आनी इतले सुंदर आमचे PT टिचर तांकां आनी उर्बा सगळे सदांच. दुसरी गजाल म्हणजे वोरेशियस रिडर आशिल्ल्या कारणान तांचे पुस्तकाचे लायब्ररी आसपाक जाय आनी ती दर एकट्यान ते वाचचें. म्हण खंयचोय फ्री पिरियड आसलो की प्रत्येक भुरग्यांक दिसतालें की सरान येवचें, हेडमास्टराक आपोवया आनी काणी सांगपाक. खूब काणयो सांगतालो बाबा आमकां. अशी उबी करप की आमकां थंयच पाविल्ल्या भशेन दिसतालें. ल्हान भुरग्यां खातीर कितल्योश्योच काणयो देखदिणी काणयो आनी लोकवेदांतलो आदार घेवन ताणें काणयो रचल्यो आनी ते कथाकथन स्वता अत्यंत बरे तरेन करताले. भुरग्यांक ते आवडटालें शाळेन वचून. साकोडेचो हांव स्टुडंट तावलीकर हायस्कुलाचो. सरान आमकां जाता तितके लागीं करून आपले अशे भुरगे आपले हें करून तेन्ना मार्गदर्शन दिलें आनी त्या खातीर आमी पास जावन आतां हांव हांगाच स्कुलान आसता लॅब असिस्टंट हायर सेकंडरीन सरांचे मॅनेजमेंटा अंडर थंय कामां आसता. म्हाका आतां शिकून कितलींशींच वर्सां जालीं, पूण त्या वेळार सुद्दां आमची लॅबॉरेटरी प्रयोगशाळा म्हणटा ती जिवंत आसताली सदांच. सगळें जें कितें डिपार्टमेंटांतल्यान मेळटा फॅसिलिटीज त्यो आमच्या स्कुलाक रोखड्योच पावताल्यो. मागीर आमच्या शाळेंत एग्रीकल्चराक लागून तर आमकां इतली उमेद 8वेन केन्ना पावता आनी एग्रीकल्चर केन्ना घेवपाक मेळटा म्हणून थंय वचप, ते खणप, ती भाजी लावप, विकप,
हें सगळें. वर्क एक्सपिरियन्स म्हणून एक हें आशिल्लें म्हणून सेपरेट परमिशन घेवन ITI गव्हर्मेंट कोर्स केलो. मागीर हांवें एग्रीकल्चर सुरू केलें. आमचो प्रकाश ताळोयकर पयलींचो प्रेसिडेंट, ताजे कडेन मशिनरी आशिल्ली. तो म्हणालो माणिक ही मशिनरी व्हर आनी ताचो उपयोग जाता जाल्यार पळय. आनी ते प्रमाणे हांवें ITI सुरू केलें. बाबान शिकयल्ल्यो गजाली आमकां आमचे कडेन खूब आसा. तातूंतली एक सामकी पटपा सारकी बाबाली शिकवण म्हणल्यार आमी जें जोडटा पळय तें सगळें आमचेंच न्ही, तातूंत सगळ्या समाजाचो वांटो आसा. तें सांगपाक बाबा सांगतालो. शिक्षण पळय आहा ते शिक्षणांत जे बाकीचे विशय आसतात सगळे ते शिकोवंकूच जाय. समाजा विशीं आत्मीयता आसा हो शिक्षणाचो हेतू आसूं जाय. समाजा खातीर कितें तरी आमी करूं जाय. कारण आमी जे शिकतात आमकां दिसता आमकां सरकार शिकयता. सरकार दिता म्हणजे कोण दिता? समाज दिता. परोपकार हो संस्कार तांच्या भुरगेपणा सावन आपणा कडेन आसा तातले थोडे तरी गरजेवंताक दिवप हो तांचो सहज स्वभाव. बाबान ह्या आमच्याच इश्कॉलाच्या सोसायटीक डोनेशन दिलां. आपल्या नांवान आईच्या नांवान दिलां. त्या शिवाय सगळ्या भयणांच्या भावाच्या माय माव आनी आपल्या आई बाबाच्या त्या नांवान बाबान इश्कॉलाक देणगी दिल्या. मागीर पुरस्कार दवरल्या बाबान आई बाबाच्या नांवान, नाजाल्यार बाबाच्या आई म्हज्या आजी आज्जेच्या नांवान, आई वटेंतल्या आजी आज्जेच्या नांवान बाबान पुरस्कारूय दवरल्या. भुरग्यांक स्वावलंबी जावपा खातीर, क्रिएटीव जावपा खातीर, सृजनशीलता तांचे मदीं आशिल्ली भायर सरपा खातीर नाटकाचे उपक्रम, चित्रकलेचे उपक्रम, कथाकथन अशे वेगवेगळे उपक्रम तेन्ना ताणें आयोजीत केले. विद्यार्थी हो सबळ नागरीक जावचो ह्या आवेसान साबार उपक्रम माणिकरावांनी हातान घेतले. तातूंत भारत स्काउट्स अँड गायड संघटना आपल्या हायस्कुलांत सक्रिय केली. स्काउट गायड एसोसिएशन ह्या भुरग्यां भितर डिसिप्लीन आसची म्हणून ही संघटना. म्हणजे हांव त्या संघटनेचो अध्यक्ष आशिल्लो 2-3 वर्सां. आनी आमच्या शाळेची आमी ती संघटना केल्ली. आनी तातूंत एक मुखेल वाक्य आहा, टू बी प्रिपेर्ड एट एनी टायम. स्काउट गायडचे बोधवाक्य आसा, बी प्रिपेर्ड. माणिकराव स्वता हें बोधवाक्य तत्परतेन जगले आनी देखूनच ते विविधांगी वावर दिवंक पावले. तळावलीकर हायस्कूल जें आसा स्पेशली साकोर्ड्या भागांत ह्या हायस्कुलाक योगदान दिवपा खातीर सगळे तरेचे म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ते शिक्षण किंवा जी शिक्षणांत बाकीच्यो गोश्टी जाय ते सगळे दिवपा खातीर ते झटत आशिल्ले. त्याच बरोबर तांणी त्याच गांवांत सादारण 10 किलोमिटराचेर आनी एक स्कूल काडलें, हायर सेकंडरी काडली. आनी हें करता आसतना ताणें केन्नाच आपूण एक व्हड मनीस अशें दाखोवना. आज ते 90च्या आसपास पाविल्ले आसा. आमी आमचें भुरगेपण सगळें साकोड्ड्या गेलें. मागीर हांगा बांदोड्या आमच्या नागेशी गांवांत तळी आसा. त्या तळयेर सगळीं पेंवपाक शिकता. बाबान आमकां सगळ्या भुरग्यांक पेंवपाक शिकयलें. आपल्या नातरांकूय बाबानूच पेंवपाक शिकयलां. तशें म्हजें भुरगेपण बरें मजेंत गेलें. हांगा सगळीं चारये वटेच्यान देवळाची नाटकां आशिल्ल्यान आमी भुरगे नाटकां करताले. पड्डे बी तसले जाय आशिल्ले म्हण तो दिन बांदोडकार म्हणून आशिल्लो तो साकाचे पड्डे बी बरे करताले वयर सकयल येवपाक. आनी आमकां आनंद जातालो. तातूंत तो एक इलाल म्हणून आमचो दोस्त आशिल्लो, हरशीं बरो. पूण ताका नाटकान भाग बी घेवंक गेनाशिल्लो. म्हणटकूच फातर व्हडले फातर हाडप आनी आमचे माटो मोडून ओडप अशें मज्जा करताले. माणिक बाब एक कलाकार वृत्तीचे. गोंय आसूं वा मुंबय तांणी आपल्यातलो कलाकार सदांच जिवो दवरलो. गोंया येतकच गोंयांतूय हे नाट्यकलेचें प्रेम उणें जालें ना. रामनमीच्या निमतान वा जात्रे वेळार खंयच्याय उत्सवा वेळार जी नाटकां जातालीं तातूंत ते हटकून भाग घेताले. तेन्ना तांकां पळोवन थळावे बांदोडेचे लोक म्हणटाले, मुंबयच्यान खास कलाकार आयल्यात. ते कलाकारी नाट्यगूण
तांच्या घराण्यांत दिसता. आनी एक गजाल म्हाका याद जाता ती म्हज्या आते हांगा आसताले विजय आका. हो एक डायलॉग, तूं आयलो तुका अमोग आनी सौरभी मेळ्ळी ना. मागीर बाबान म्हणप ना आगो खंय गो ती. सौरभी आनी अमोग एकाच जाग्यार सदांच त्याच जाग्यार लिपिल्लीं आसतालीं पूण ताका म्हणून सोदप मागीर. पूण बाबा केन्नाच चुकून सुद्दां त्या गजालीक वाजय नाशिल्लो. म्हजे हायस्कूल टिचरीन सांगिल्लें पार्टिसिपेट इन एज्युकेशन कॉम्पिटिशन. तेन्ना म्हाका बाबाची याद जाली. मागीर म्हाका बाबान सांगलें हें वाक्य अशें घे, हांगा मातसो वॉयस मॉड्युलेशन इल्लो कमी कर. आय वॉन दी फर्स्ट प्रायज इन स्टेट फॉर दॅट एज्युकेशन कॉम्पिटिशन. माणिकबाब गावणेकार हे एक आगळेच व्यक्तिमत्व. निवृत्ती उपरांत जो वावर ताणें हातांत घेतलो आनी केलो ताजी तोखणाय करीत तितली थोडी. पिंड स्पिरिच्युअल आशिल्ल्यान आध्यात्मीक साहित्या कडेन तांची ओड चड. आमच्या घरांत मागीर अध्याय वाचताले. मामानूच तर एकदां सांगिल्लें सुदामाचो अध्याय सद्दां वाचा म्हणून. हे संस्कार म्हजेर जालेच. म्हाकाय मागीर ओड लागली. तांणी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद हांचें साहित्य कोंकणींत अणकारलें. आनी हें साहित्य म्हळ्यार कांय हलकें फुलकें साहित्य न्हय. हें अणकारतनाय बी मनशाक विचार अभ्यास करचो पडटा. पूण तो करून ताणें तो वावर चालीक लायलो. आनी थोडो न्हय, हीं सुमार 8-10 पुस्तकां जालीं आनी ती उजवाडाक आयल्यात. तातूंत तांचे चिकाटेची गवाय मेळटा. म्हणजे पिरायेची 80 वर्सां पूर्ण जातकच कोणेय रामायणा सारक्या महाकाव्याक हात घालप आनी ताजो अणकार करून घेवप हें खरें धाडस. हे 8 खंड अणकारून काडप आनी तेय बी भलायकेच्यो अडचणी आसतना. व्हडा कश्टांतल्यान रामायणाचे 8 खंड निर्माण करपी माणिकबाब. तांचो पयलो खंड रामायणाचो हालींच उजवाडा आयला आनी 7 खंड उजवाडावपाचे वाटेर आसा. हांवें पळय रामायण बरयलें तेन्ना सावन म्हजे दोळे गेले. म्हणजे दिश्टी पडटा म्हाका पूण वाचूं येना जालें. म्हणटकूच रामायणाचे लागीं लागीं 18 भाग. रवींद्रबाब केळेकराची नात मत्तिकायचे तिणें सगळें म्हाका रामायण 18,000 पानां ती सगळें तिणें बरोवन घेतलें. मागीर सुमेध म्हणटा तेणें सगळें टायप केलें. आनी इतल्यार तें थांबूंक ना. कोणूय मनीस 85-86 जातकच म्हणटलो आशिल्लो केलें तें खूब जालें आतां आसूं. पूण आसूं म्हणप हें तांच्या स्वभावांत ना. आनीक एक वावर ताणें केला. भांगराळी जीण नांवाचें हें तांचें जें पुस्तक जरी आत्मचरित्र आसलें तरी तें एका व्यक्ती विशीं ना, तें एका काळा विशीं आसा हें ताचें म्हत्व जावन आसा. हांव सादारणपणान 6:30-7 आतां उठ्ठा. मागीर योगासनां करता. मागीर एक 15 मिनटां सुमार रेस्ट घेवं जाय. च्या पिले नंतर म्हाका सद्या हरशीं वाचतालो. आतां वाचूं येना, बरोवंक येना म्हाका. पिराय जाली. दोळे अक्षरांक साथ दिनात तरी तांचो हावेस अजून तरुण आसा. मनाचे जबर इच्छाशक्तीचे जुवानपण ते जगतात. इतले साबार विशयांचेर बरोवन लेगीत भारतीय इतिहास कोंकणीन हाडपाचो तांचो उमाळो कायम आसा. म्हाका इतिहासाचें पुस्तक एकय ना आमच्या कोंकणी. म्हणल्यार हांवेंच आतां एक म्हातारो जावचे पयलीं बरोवपाचें केलां. आतां सुरू केलां. 100 पानां जाल्यां मागीर. जाणटेपण आनी म्हातारपण हाची व्याख्याच तांणी बदलून उडयल्या. माया, मोग, मायपास हांचो सात्वीक मंत्र आपल्या आई बाबा कडल्यान तांणी जपलो. देखूनच तांच्या पुस्तकांत व्हडा भावनाळ उमाळ्यांतल्यान कांय उतरां आयल्यात. तांची आई म्हणटाली, माणिक तुजे सेवे खातीरच जगन दिसता रे पुता.
आयज माणिक बाब आपल्या भुरग्या कडल्यान हीच माया आनी होच मोग घेवन खुशाल जातात. तिनी देव शिकून बरें आकासा म्हजेर इतली माया करतात की खंयच म्हाका कमी पडूं दिना. माणिक बाबांचे सेवेचो गौरव राज्य त्याच प्रमाण राष्ट्रीय पावण्यार जाला. 1986-87 वर्साचो उत्कृश्ट शिक्षक राज्य पुरस्कार, गोवा भारत बालवीर संघटनेचो गौरव, 1989 वर्साचो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भारताचे तेन्नाचे राष्ट्रपती श्री आर वेंकटरमण हांचे हस्तुकी तांकां फावो जालो. मोहिनी स्मृती पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळ, कोंकणी सेवा केंद्र कुडचडे, अस्मिताय प्रतिश्ठानचो भोवमान अशे तरेन साबार संस्थांनी तांचे उचित सेवेचो उचित आदर आनी सन्मान केला. जो वावर निर्धारान करूंक जाय आनी चिकाटेन पुराय पूर्णतायेक व्हरूंक जाय हाची खूब मोठी देख तांच्या जिवितांत आमकां मेळटा. तांच्या तोंडार एक तेज दिसता आनी काम करपाची उमेद सदवय दिसता. एक जबरदस्त गोंयचें व्यक्तिमत्व. माणिक बाबाचो एक स्वभाव असो, तो केन्ना दुसऱ्याक वायट अशें केन्ना ताणें केलें ना. मनान एकदम बरो. जीवन जगप कशें हें आमी बाबा कडल्यान शिकले. आमकां नाटकान काम करपाची आवड आसा, आमकां सगळ्यांकूच आसा. बेन मागीर दिदी, वंदू, हांव, आतां अमोक, आमी सगळीं जाणां नाटकानूच पार्ट करपाची आवड ती आमकां भावा कडल्यानूच आयल्या. म्हजो भावोजी म्हणजे चैतन्य, सगळ्यांचें मन फुलोवपी. म्हाजो मांव माणिक गावणेकार म्हणजे एक देव मनीस. कोणी जरी म्हाका विचारले देव तूं पळयला तर हांव तेका हाडून म्हाज्या मांवाक भेटयतलो. फाटल्या 5 वर्सांत म्हाका म्हजो आवय आनी बापूय म्हाका परत मेळ्ळे भशेन दिसली. तसो म्हजो मांव माणिक बाब. बाबा म्हणजे म्हज्या कोतान खूब समज आशिल्लो मनीस. बाबा आमचे खातीर एक मोठ्ठें स्फूर्तीस्थान आसा. माणिक बाब एक आनंद यात्री. सक्रियता हो तांचो खाशेलो गुण. केन्नाच निर्शेणी तोंडार हाडनासतना आयिल्ल्या प्रसंगांतल्यान ते मुखार मुखार वचत रावले. ताणें आपल्या आवय कडल्यान घेतिल्लो हो वचप, आपल्या पेल्यांक आनंदीत पळोवप, खुशाल पळोवप हें आयज लेगीत नात्रां पोंटुरा संगाता खेळटना तांच्या वागण्यान, तांच्या दोळ्यान, तांच्या हांसपान आमकां फुलारून दिसता. पिराय वाडटा तशें तांचे कोंकणी साहित्य सेवेचे हावेसूय वाडत आसले. भलायकेच्यो जायत्यो कागाळ्यो आसात तरी हावेस आनी जबर इच्छाशक्तीच्या बळार ते विसव घेनासतना वावुरतात. तेंच तांच्यांतलें चैतन्य. आज ते घरांत सगळ्यांचे बाबा. गोंयचे सामाजीक, सांस्कृतीक, शिक्षणीक जिणेंत एक वर्तस्त कारभारी. कोंकणी संघटन, संयोजन, लेखन संवसारांत प्रामाणीक व्यक्तिमत्व माणिक बाब गावणेकार. कोंकणी खातीर कश्टांची, दुखण्याची पर्वा करिनासतना वावुरपी निश्ठावंत कोंकणीचो रुबाब माणिक बाब. तांकां सलाम.